इलेक्ट्रिसिटी पण सरकारांनी आज असे निर्णय घेतला की आमच्या चीफ मिनिस्टर की मुणकार जावं जे कायद्याचे हे आसा ते डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदाराकडे ज्यो केशी आहा ते जाता तितले बेगीन घेवचे अशें सरकारचे म्हणणे आसा. म्हणजे 3 वर्सां भितर सगळ्यो केशी सोंपोवचे म्हणून बरी गजाल, अभिनंदन. कित्याक ह्यो कोर्टांनी केशी पळय कितल्या तरी वर्सां हे केशी थंय आसात आनी लोक बाबडे परत परत येतात वयतात डेटी घेतात. केन्ना मामलेदार आसना, केन्ना डेप्युटी कलेक्टर आसना, केन्ना आनी कितें माती गोबर, केन्ना पात्रांव येना आनी कितें अशें चल्लां. आणि त्याका लागून 10-15 वर्सां सुद्धा केशी ते मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसा. आज खंय तरी इलेक्शनाचो मुद्दो फुडें दवरून 2024चे इलेक्शन धरून सरकारान हो निर्णय घेतला का कितें असो आमकां दिवं. आनी तेकाच लागून घेतला आसतलो. कित्याक तुमी पळया हेतून PWDन स्कॅम तेका लागून काब्रालाक बाबड्याक धाडलो घरा कडेन एकदां सगळे ढवळे धाडले. दुसरी मिनिस्टर बायलां वांगडा नासता म्हणून तो एक व्हडले जालो. सगळ्या डिपार्टमेंटान स्कॅम आसा, हेतून तेतून स्कॅम आसा म्हणून सरकाराचे लोक सध्या सगळे वटेन नाराज आसा. म्हणून खंय तरी लोकांक खंय तरी थंडायकार घालपाक लागून हो निर्णय घेतलो असो आमकां दिसता. सरकारान खरें म्हणत जाल्यार तो मामलेदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक आतां नॅशनल गेम जाल्यार तांकां थंय व्हरून बसयले. इफी जाता तांकां थंय कामाक बसयता. म्हणजे सरकार स्वता जावन म्हणजे मिनिस्टर हे लोक स्वता तांकां व्हरून आपल्या असेंब्लीन बसयता आनी हे कामाक अडचण हाडीत रावता. कोणाक स्टे जाय जाल्यार मेळना. आमी फाटल्याच दिसांनी हे घेतलेलो की म्युनिसिपालिटीचे डायरेक्टर आसा, पंचायतीचे डायरेक्टर आसा, हांकां तीच कामां दिया म्हणून बाकीचे एक्सटेन्शन बी दुसऱ्या जाग्यार बी तांकां धाडून लोकांची अडचण करता. आनी आज सरकार म्हणटा की जाता तितले बेगीन ह्यो केशी सॉल्व करपाची म्हणून बरी गजाल. पण हेतून आमकां असो दुबाव मारता की इलेक्शनाचे फुडल्यान हे धरून हे सगळे केल्ले आसा आनी लोकांचे खरेंच लोक तळमळटात कोर्टान येवन. हे केशी जाता तितले बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. 300 स्क्वेअर मीटर जागो कोमनुदाताच्या हेच्या प्रमाणे मुनकाराच्या प्रमाणे 300 स्क्वेअर मीटर जागो तो सहज कॉम्प्रोमाइज करून द्यायचा. ताका दी 300 स्क्वेअर मीटर बाकीचो सगळो तुका येतात अशें म्हणून करूंक जाता. पण ती वर्सां तो मुणकार न्हू, तो वो न्हू, तो न्हू करून बेश्टी ते केशी जळयता. कित्याक ताका लागून अशें दिसता आमकां की मुद्दम केशी वाडोवपाक लागून प्रयत्न केला आनी आज इलेक्शन आसा म्हणून सरकार हेका खंय तरी तोडगा काडला. म्हणल्यार अशें दिसता की सगळे बर्निंग इश्यू आसा. म्हणल्यार सगळे गोंयान ह्या सरकाराच्या विरोध प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या विरोध सगळे बर्निंग आहा. म्हणल्यार वो मायंड डायवर्ट करपा खातीर म्हणून म्हणटा न्हू हे आता 24 इलेक्शन आहा खंय तरी लोकांक थंडायका घालचे. हे मुणकारांक सगळ्या जाग्यार बसोवचे आनी चल आता आमचो सरकार आमचे केशी रोखडे सोंपयतले अशें तांकां थारो दिवपाक लागून हो प्रयत्न केला असो दिसता आमकां. बरी गजाल पण करा तरी बेश्टे तमाशा हेजे घाल नाका. म्हणजे फक्त देखावे करू नाका आमचें म्हणणें एक आसा. कित्याक सरकारान प्रत्येक फावटी इलेक्शनाच्या वेळार असे पॉइंट हाडले पण ते मागीर तेचेर कांयच उपाय ना आनी कांय करूंकय ना. कितें गॅरंटी आसा हे करतलेच म्हणून? तेच तर सांगता न्हू तेंची गॅरंटीच ना. दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक तेंचे. ते त्या प्रमाणे हत्ती आहे म्हणजे हत्तीचे मोठे दात दिसता पळय ते फक्त दाखोवपा, भितरले दात चावपाचे आहा पळय ते वेगळ्या. तसलो हो सरकार आणि हो प्रमोद सावंतनी 1 नंबर फटींग मनीस. तो खंयच कितें करिना. कितें करतलो मागीर म्हणटलो वयरसून ये रे आनी हें काम बंद दवर म्हणटलो. तुमकां खबर ना फाटल्या दिसांनी इतले गोटे जाग्याचे जाले तेन्ना मामलेदारांक सगळ्यांक अरेस्ट करचे हे करचे ते व्हडलो बोवाळ केलो जालो. खंय आहा हे घोटाळ्यानूय हे मामलेदारांनी डेप्युटी कलेक्टरूय गुंतलेले आहा. खंय हे करता जे स्वता हेतून गुंतलेले आसा ते लोकांचे काम करपाक लागून हे करता. म्हणजे सगळं पैसे दिवन हे जाल्ले आसा आनी हे चल्लां.